मोगाच्या भावान भयणींनो, जेजू 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 सगळे कडेन सगळे लोक ताचे जेजूचेर भावार धरीत वचूंक लागलो. जेजूचेर ती विश्वास दवरूंक लागलीं आनी हे भाशेन जेजूचें नांव वाडत वतालें. आनी हें पळोवन मोगाच्या भावान भयणींनो, हे फारिजेव आनी हे परमयाजक तांचेर जिविताचेर तांकां एक भिरांत कशी आयली की तांचें नांव आतां देंवतलें म्हणून. आनी मोगाच्या भावान हे दिसांनी हांव पळयलां जेजू भासाभास करीत आसा, तांकां सांगता की तो जावन आसा खरो देवाचो पूत आनी ते ताका मानूंक तांच्यानी जायना. आनी मोगाच्या भावान आयचें हें वाचप जें आमी वाचलां ताचे पयल्या वडींनी आमी वाचप जाल्यार आमकां ती मिलाग जेजूची मिलाग दिसून येता. खंयची जेजू लाजाराक मरणांतलो जिवंत करता ती. आनी ती जावन आसा जेजूची व्हडली मिलाग. कित्याक जेजू तातूंतल्यान दाखोवंक सोदतालो, ती लास्ट मिलाग दाखोवंक सोदतालो की हातूंतल्यान गळ्यो तांची मनां बदलूंक, तांची काळजां बदलूंक. आनी आज आमी पळयता शिवर्तमानाचे पयलींच वडींनी थोडीं जाण जेजूचेर विश्वास दवरतात आनी थोडीं जाण वचोन फारिसेवांक जेजून कितें केलें तें सांगतात. मोगाच्या भावान आनी ताच्या उपरांत जावन हे फारिसेव तांकां आपलोच मान व्हडलो आसलो, आपणाचो स्टेटस जो आसलो तो व्हडलो आसलो, तांचेर विश्वास दवरून न्हू जेजूक मारूंक सोदतात. मोगाच्या भावान भयणींनो, आमी जायते फावटी असलेच परिस्थितीन पडलेलीं आसात. आमकां नाका आमची दुसरीं भावां भयणां वयर येयलेलीं, आमकां नाका तांचें बरेंपण जालोलें. आनी हेंच आमी आयच्या वाचपांत पळयलोलें आसा. आनी मोगाच्या भावान भयणींनो, आमी हे असले परिस्थितीन पडना जावच्याक, असले वायटान असले पातकांत पडना जावच्याक आमी जेजू लागीं आमचो भावार्थ गोठ करूंक गरजेचो. आनी जाता ते भाशेन आमी ताच्याच मार्गान चलूंक गरजेचीं.